येयले सर खूब डिफरंट असोसिएशनाचे आसा पळय ते लोक सगळे आसता तुमचे कडेन येयले आसा आमी सगळी MLA कडेन भोंवल्या सर हेच्या पयलीं सर आमकां इतल्याच खबर आसूंक जाय सर हें गॅजेट जे काडलां सर तुमचे कडेन आसा सर हें गॅजेट काडटा आसतना सर तुमकां दवरलेले म्हणजे कॉन्फिडन्सान घेतलेले सर तेंच्यांनी काय म्हणून कित्याक आमी जितल्या जाणां कडेन मेळ्ळा पळय तेंच्यांनी आमकां कांयच खबर ना रिगार्डींग हें गॅजेट सर आतां हें गॅजेट येयला तितून सर कितें जालें आमचे गोंयकारांची जी सर गोंयकारपण आसा पळय तें सगळें काबार करून सोडटा जें आमकां नाका जाल्लें आसा आयज आमचे सर हॉटेलांनी स्टँड आसा हे जरी येयले कॅब एग्रिगेटर जाल्यार हॉटेलवाले कितें करता हॉटेलांनी स्टँड आसा तशेंच येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा ते प्रत्येक स्टँडाचेर आपले पयशे भरून रावता ते फुकट न्हू रेल्वे स्टेशनाचेर आसा तर कदंबा बस स्टँडाचेर आसा ते सगळे टेंडर केल्लो आसा तेंचे कडेन 9 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते घेवन सर ते बसलेले आसा तर फाल्यां जर हे जर येयले सर जाल्यार तेंच्यांनी कितें करपाचें थंयसर आतां हॉटेलवाले सर आतां हॉटेलां बांदल्या आमच्या गांवांनी जेन्ना हॉटेल बांदता पळय तेन्ना हॉटेलवालो इतलो तुका हें करता की बाबा ना तुमच्योच गाडयो आमी घेतले थंयसर आमी क्यू सिस्टम गाडयो सोडटा कोण बाबा सकाळीं नंबराक येवन रावता ते सांजचे वयता एक भाडें घेवन आसता आतां फाल्यां जर हे आनी एग्रिगेटर येत जाल्यार सर कोणाकूच धंदो गावचो ना थंयसर आयज सर 2 एग्रिगेटर आहा तेंचे कडेन आमची झगडी जाता कित्याक तुमकांय खबर आसा एक कितें जालां सर तेची जी रेट आसा सर न्हू ती नॉर्मल ना रेट आमकां सर गव्हर्मेंट गॅजेटेड ऑफिसर रेट आहा तेचेर मार म्हणटा भाडें आनी वेरेज हे 100 30% अंडरचार्ज करून रेट मारतात सपोज आमी जर सर 1000 रुपया घेता जाल्यार ते 800 रुपया घेता हितून आमचें कोफुसांव जाता सर आमी म्हणटा कितें पयलीं आमी जेन्ना पळय हेस येयला पळय डायरेक्टर तेजे कडेन आमी तेणी 2 मिटिंगी घेतलेली आमचे कडेन तेन्ना हे सगळे भुरगे आसा पळय सगळ्यांनी ओपोज केलो तेंकां केल्लो मरे आमी सगळ्यांनी आमी सर सगळ्यांनी सांगलेलें की ह्यो कॅब एग्रिगेटर आमच्या गोंयांत चलच्यो ना कित्याक गोंयांत इतली पॉप्युलेशन ना की भायल्या स्टेटींनी आहा आतां बॉम्बे चलता कलकत्ता चलता बेंगलोर चलता गोंयांत तितलें ना सर गोंयांत सर आमी आनी एक सांगलेलें का सर की तुमचे जे आतां तुमी एप हाडटा सर म्हाजी एक गाडी आतां रातची 9 सुटली एक एअरपोर्टा वयल्यान सुटली खंय वचपाक सुटली वाळपय वचपाक सुटली जाल्यार तेणी थंय कशें कितें करपाचें रातभर थंय रावपाचो कित्याक थंय मोबिलिटी म्हणल्यार मोबायलाक एक्सेस ना सर तेणी रातभर रावचो पडटा आनी थंयसर सर कितें आसा जो धंदो पळय हेका भोंवता कोस्टल एरियेक आसा न्हू तसो थंय हेका ना वाळपय बीन तसो धंदो ना की बाबा थंय देंवयल्यार तुका दुसरें मेळना ताका तर 1-2 म्हयने तरी रावचो पडटलो थंय दुसरें भाडें मेळत सर तेणी थंय रूम करून रावचो पडलो हेंवूय ताका सांगलेलें आमी मागीर आनी एक कितें सांगलें सर ताका की बाबा तूं एप हाडच्या पयलीं आख्ख्या स्टेक होल्डर आसा आमकांच म्हणिना स्टेक होल्डर तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवया आनी उलोवया तेजेर कितें ती आजून मेरेन मिटींग जावना तर एक मिटींग तेंच्यांनी कलंगूट सर ऑर्गनायज केली सांगलें की थोड्या असोसिएशनाची नांवां घातली तांकां फोन केल्ले पयलीं आमी म्हटलें नांव हेचेर दी रिकॉर्ड दी आमकां तुज्या हेचेर लेटर टिचर काड तेणी लेटर टिचर थोड्या असोसिएशन नांवां घातली आनी कलंगूट एक मिटींग अरेंज केली आयज आमकां लेटर धाडटा दुसरे दिसा सांजची मिटींग मग दुसरे दिसा सकाळीं मॅसेज येता इनसफिशियंट प्लेस आसा आमी तुमची मिटींग घेवंक शकना आमी सांगलें सर कितें ओके थंय तुका इनसफिशियंट प्लेस आसा आमी स्वता युनियन आसा पळय सगळे टॅक्सीकार मेळून एक तालिगांव बरें व्हडलें हॉल आसा ते आमी बूक करता तुज्या ऑफिशलाक तितल्यांकूय या पळय सगळ्यां कडेन उलोवप जावन सर कितें जाता 5 जाणांक 10 जाणांक भितर व्हरता आयज आमकां बरें दिसलें की इतल्या जाणांक तुमी भितर घेतले म्हाका दिसता फर्स्ट टायम न्हू इतले जाण आमी सर केन्ना इतले भितर येवना तुमचें देव बरें जावं म्हणटा सर कित्याक नाल्यार 5 जाण किंवा 5 जाणां कडेन कितें डिस्कशन जाता भायर वचून सगळें उलोवप जाता त्या खातीर आमी म्हणलें तालिगांव बसया सगळे तुजे ऑफिशियल घे डायरेक्टराकूय घे तुमी बसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक घे टुरिजम मिनिस्टराक घे आमी डिस्कशन करुया कित्याक सर आमकां गोंयची वाट लागलेली नाका आनी सर सगळे कडेन बोवाळ करता की टॅक्सीकार वायट करता ते आमी केन्नाच टुरिजमाक आमी हट करचे ना कित्याक हेचेर सर आमचें पोट भरता हेचेर आमचो फ्युचर आसा पूण आमकां नाका आमकां जाय कितें गोंय बरें चल्लेलें जाय सर आयज टॅक्सीकाराक आयज बीच कितले घाणेरडे आसा सगळी कडेन पळय तुमी कितें जालां तें आमच्या खातीर जायना आयज सर गोंयांत ट्युरिस्ट कित्याक येना आमचे थोडे रेप्युटेड कस्टमर आसा ते म्हणटा कितें पिछले का गोवा अभी नहीं रुका है म्हणटा क्योंकि पूरा कंप्लीट जंगल हो गया अभी उधर भी अभी सब जो पुणे से आता है उधर भी वैसा ही है इधर आने के क्या मतलब है आमी म्हणटा सर वो कॅब एग्रिगेटर आसा ते स्क्रॅप करच्यो इवन ते एवियन्सान सुद्दां दवरपाचे नाका स्क्रॅप करच्यो इतली आमची मागणी आसा मरे सगळ्यांची कितें मरे आतां पयलीं सुवातेर जें पयलीं तुवें सांगलेलें हें गॅझेट मे 20 प्रिंट केलें आमकां एज ऑपोजिशन एम कोणाकूय हेजें इन्फॉर्मेशन आसूंक ना लास्ट इयर देर वॉज अ चीफ मिनिस्टरान थोडे MLA आनी रुलिंगाचे म्हाकाय आपयलें डिमांड जाल्लें आमकां राती आनी त्या जाणा एक डिस्कशन जालें पयलीं असेंब्ली डिस्कशन जालें की बाबा तुमी आमगेले मेन टुरिजम हाडपी मेन टुरिजमाचे
एम्बेसेडर गोंयचे. आतां हो शायरागे चेडो, शायरा आमी इतली वर्सां पयलीं ओडटाय, आतां भुरगो तितले लायनीन येयला. सो जायते भाशेन डिस्कशन जालें. फायनली आमी भायर सरले की आमकां स्टेक होल्डराक, टॅक्सी स्टेक होल्डराक, ते ओनराक कॉन्फिडन्सान घेनासतना मुखार आमकां कसली पॉलिसी नाका. तेच नंतर सडनली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेटमेंट करीत आसता. पयलो स्टेटमेंट केलो की गोंय म्हारग जालें म्हणून. आतां हें म्हारग जावपाक कारण सगळे कांटे तुमचे घाते ट्रेडिशनली, म्हणजे तुमचे म्हणजे कोण गोंयकाराचे घाते. गोवा मायल्स आमी ऑब्जेक्ट केले, आमी आमगेले ऑब्जेक्शन घायले, आमकां तें नाका. हें गॅझेटाचेरूय आमी ऑलरेडी तांकां पत्र बरयलें की स्क्रॅप दीस गॅझेट. आतां म्हाका तरी दिसता की टॅक्नॉलॉजी येवपा जाय, दुबाव ना, पण टॅक्नॉलॉजी येवन तुमकां फायदो जायना जाल्यार मागीर उपयोग कितें? कित्याक ती टॅक्नॉलॉजी जाय? आतां वयत थिंगा पाड घातला, हेंकडे कंट्रोल करपाक. ते सांगताय हिंगच्यान दिल्ली वचपाक फ्लायटी टिकेट सवाय न्हू, एक टायम 30,000 40,000 पासून आसता इकॉनॉमी. आतां तुमी जेन्ना भाडं माताय 100-200 रुपया मायल दितात, आमगे गोंयकारपण कितें थिंग टॅक्सी वचोन न्हिदपा न्हू रातीचे. तुमकां सारकें वरात मरे आमी ती हे पडी भायले पडे येताय, ती खंय वचोन चेपपा गाडीन लिपपा तें संवय जालो आहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीगेटर पड़े हैं. Why it is not good, I feel, is because they look at profits. Profits is they will compromise on the safety of the driver and the safety of the passenger also. See, तुम्ही एक ट्रिप मारताय, तुम सुसेगाद आहे, ओके एक ट्रिप तरी जाता, whatever it is, ते गोंयकारपण मरे आमगेले, आम सुसेगाद. अरे आंक जरी तो राज आंक जावपा आंक बेनिफिट ना, फायद कितें? सो दिस गव्हर्मेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जे गोंयचें नांव आज पाड जाता इज बिकॉज ऑफ द फेल्ड पॉलिसीज ऑफ दिस स्टेट पर्टेनिंग टू टुरिझम डिपार्टमेंट. टुरिझम पॉलिसी जेन्ना काढली, टुरिझम मिनिस्टर वॉज शाउटिंग ऑपोजिशन आसतना फेलियर म्हणून. लायफ गार्ड, दृष्टी हे भायले मनीस, आज हे शर्मा वर्मा हिंगा कंट्रोल करूंक सोदताय. आनी वी will strongly oppose, absolutely oppose म्हणजे at another level. We are with you all. Problem की जाता की they need to understand. म्हाका तरी दिसता की हे डबल इंजिना दिल्लीच्यान तेंका हिंगा आदेश येता, हें कोर हर घर जड मो आदेश येयलो, हितून उदो पावता सगळे गोंयकारांक पावता. आतां हें ओला उबरांक हाडपाचो प्रयत्न. गोवाचो टॅक्सी ओनर हॅज अ युनीक आयडेंटिटी. कितें जावं whatever it is, 1, 2, 3 incidents जाताय. You see, तुवें सांगिल्लें ते भाशेन storage system has failed. वयता थिंगा garbage, वयता थिंगा construction, वयता थिंगा हाय थिंगाची ओरिजिनल गोंयकारपणाक पयलीं एप नाहलो, चलयलें, आनी एप आण आतां तुमी चलयलें काय म्हणून गाडी. आनी फिजिबिलिटी तुम 70 रुपया आसतो पेट्रोल चलयल्या, आज 100 रुपया पावला, तुमी कंपेन्सेट कोताय, कोण कंपेन्सेट करता? सो द गव्हर्मेंट कॅन डू इट. सेस्मो आहा, अध्यक्ष आमगेलो, आमी झगडटाय 3-4 हजार करोड रिकवर करूं जाय. हे सेस सगळे अडानी तेंकडे हे रिकवर करनासतना हांकां चान्स दिताय. हे बारीक लोकांले पयशे सेस्मो घायले 2% रिकवर, दे फेल्ड. दिस गव्हर्मेंट वी हॅव एब्सोल्युटली तेंकडे वी आर एब्सोल्युटली नो फेथ, दे हॅव नो कंट्रोल. आतां टिकेट्यो कंट्रोल ना, हॉटेल वाडटाय तर तूं प्रायस, हॉटेलाचे प्राइस वाडटाय सिजना प्रमाणे. आतां तें कंट्रोल कर. तुमचेरूय कितें मारप तें? गोंयचें नांव पाड जाता, तुमच्या पासत जाता. हिंग क्रायम जाताय, मर्डर जाताय, रेप जाताय, ते लागून हिंग टुरिस्ट येना. पयलीं सावथ गोवान तेगे डॅडी चलयता आसतना ब्रिटीश म्हूण टुरिस्ट येताले सावथान खास करून. आतां ते कित्याक गेले? टॅक्सी ड्रायव्हर लावन तुमगे येताय ते 10 वर्सां 12 वर्सां तुमकां फोन मारयताय. सो बेसिकली स्पीड गव्हर्नर आण तुमचेर मारो, मीटर दुसरे आण तुमचेर मारे, बट you all didn't object. Whatever you all went, there was a understanding. But a failure. We have objected. No, but finally you all fell in part that okay, meter गायले, but failure was who's the government. Sir, government failure म्हणजे आमचो AG आसा,
तेका सांगलें आमी ते पिटिशन हाड हिरिंगाक हाड म्हणून सांगलें तेन्ना होच मायकल लोबो आनी बाकीचे सगळे जाण कुशीक बसले एजीच्या ऑफिसान कितें सांगलें तिसऱ्याक तो तामणकर म्हणटा तेका सायडीक बसयलो आनी कितें सांगलें तेणी ना हें तुमचें पिटिशन येवचें ना हांवें तेका विचारलें आय एम आस्किंग क्वेश्चन टू द एजी तुका विचारना म्हणलें एजी इज क्वायट असो सकयल घालून हांवें तेका विचारलें तूं कित्याक हाडिना मिटर बसतलो काय ना बसतलो तो मागीर कळटलें न्ही सेम हे तुम्ही विचारपाक जाय. 100%. आनी एक विचारपाक जाय हें गेले ते बस आमी विचारलें आतां एग्रिगेटर प्रमाणे द मोटर व्हेकल हेका प्रमाणे चॅक पोस्ट पासून दोरोशिरीपणे हे चॅक पोस्ट कित्याक जाताय हेंका हफ्ते मेळटाय म्हूण येताय सी द चॅक पोस्ट ऑल्सो शूड बी डिजिटलायज हेंका म्हयन्या आतां पुलीस चयल्या ती ट्युरिस्ट हाडय न्ही सोल्या खबर ना कितें कंट्रोल गव्हर्मेंट हेज फेल्ड एंड म्हयन्याक टार्गेट दिलें हें बंद जावपाक जाय पयलें हेज लागून गोंयचो पाड जायना आणि कित्याक जायना ऍक्च्युअली होऊन गेला ऍक्च्युअली ह्या सगळं हे आता एग्रीगेटर सगळे हाडूंक सोदता न्हू ऍक्च्युअली अदर स्टेट तुम्ही सुद्धा इवन फेसबुकार इंस्टाग्राम पळय तेंचे ऍक्च्युअली रॅपिडो आणि ओला उबर सगळे आहा पळय तेंचे ऑलरेडी कितले कंप्लेंट्स आहा नो कंप्लेन हाय रे मॉडेस्टी बायला हे केल मुजायट हाय रे सी व्हेरी फ्यू इन्स्टन्सीस 1 आउट ऑफ 1000 आता 100,000 सुमार तुमगे वागवता तू कलांगूट गाडी आहे तू हुंय वचो पू वेर विल यू ऑल गो एंड पडोंक ना एंड फक्त ही कमिशनाचे हे सरकार हे कमिशन बोर्ड्सां घालपाक जाय द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सारको नंबर 1 ही हॅज फेल्ड आनी नो म्हयन्यान गाडी चेंज करतो खबर आहा न्हू मरे गाडी चेंज करतो पयली गाडी दवरून हांवें सारकी गाडी घेतलो मुगे पयली हांवें घायली 15 वर्सां गाडी थिंगा आहा हे पार्ट जाला पयली पयलो इतलो arrogant finally who are you all are the original soul of tourism tourism when absolutely no one knew taxi owner all across the world famak because of your speciality goinkar म्हणून very कितें जावं आतां हे रस चलोवपा लायक आहाय तुमी चलयताय ट्युरिस्ट वता कितली होंडपड आहाय कितली हें जाता बट यू ऑल आर डुईंग इट सो वी आर एब्सोल्युटली दे विथ यू this government failed on the tourism policy failed on all aspects and jenna आज हे दाखोवपाक जाय लिपोवपा तुमचेर हे मॉर्निंग घालपाक जाय and at the cost जेंगे बापायच फास्ट न्हू and not at your cost not at your have to be taken so I have also written that we have to scrap it absolutely there is no without taking you all into confidence it cannot go ahead no matter I'm not speaking as a political party as a Goinkar if I see that my Goinkar आमकां जरी तर हेज tourism हे नाजाल्यार for whom and why are they doing it the basic thing the larger picture they have failed overall fail जाले कित्याक थायलंड वयताय कित्याक आनी खंय वयताय why are they going tourism मनीस जे वयताय कोट्यांनी पयशे मोठाय 17-18 करोड बिझनेस क्लास फ्लायट सगळे वयताय हिंगा लंडन थिंगा एक पासून मेळना सो दे हॅव फेल्ड आनी तुमचेर आजे आदुपाक तुमचेर हे घालपाक आहाय सो वी definitely will be whatever step you all take we are with you all they have to scrap this absolutely currently scrap it solution I feel that you should see let us talk later but first scrap this particular notification as our I believe our MLAs are also here we discussed it excuse me sir so I am saying आमचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन सेवेट आसताय आणि इंडस्ट्रियल आहे थिंगा हे असो चलताय सर I been to Manali sir from Manali shopping mall road till Rohtang Pass is 35 kilometers. They charge 7,000 rupees sir, just to track the snow. Okay, and there is only 70 vehicles per day. 35 vehicles from the taxi stand sir. Remaining 5 vehicles for the locals and then for the VVIP. That's no sir. First preference is given for taxi. एक कितें हमारा पॉइंट दितो चोय वेरी सिंपल आतां मांडाळच्या गांवांत 5-star हॉटेल कित्याक पासोतेले taxi owner is a major stakeholder there. You all have helped the 5-star owners, not now, for so many years. Yes, sir. So what if Sagri mining chalta, to get truck getle there? So when Benaulim has a model, when Kalangut has a model, when Saligao has a model, why disturb it? When you all are earning, no? And 6,000-7,000 in that small scratch, we have Balishi am study kela. Definitely, we are with you all. Let them scrap this. They have to scrap this, as our party president will also say, our MLA will also say, but we discussed for almost 45 minutes before you all coming here. We discussed in detail.
that the first is, yes, there has to be technology. There is no doubt about it, but technology not at the cost of bones, not at the cost of your. कोणान तरी एक हे केले इन्सिडंट जालो चुकोन जाला फाल हे भायले मनीस हिंगा येन आमक फायद कितें तूं फायद ना जाल्यार आमक कितें आहा हिंगा why should we see, we'll not politicize it, scrap it, no matter what the thing should be. You all should stick to all my things, to all 40 MLAs. I, being part of leader of opposition, I will also speak to all the opposition MLAs that we have to say, scrap it, no talk, first scrap. Yes, scrap kor mani ule. Thank you, sir. So even the rate of accidents, sir, आम्ही RTI गेले to all the police stations all over the world. So not even 2% of accidents for police vehicles, sir. I know, and daily बहुत बड़े लोग So I will just say a few things because I just have to leave. Yes. You know I'm with you all. Yes. And I will be with you all. Thank you very much. One thing एक clear असून जाय. हे टॅक्सी ॲप हाडटात ते फकत कमिशन हवं. So one thing. सगळ्या मिनिस्टरांमध्ये ड्रायव्हिंग चलता. एक मिनिस्टर एक ॲप चलयता, दुसरो मिनिस्टर दुसरो ॲप चलयता. टुरिझमाचे पाड पडला तिथे हे सरकारापासून. आता कोण बोकडो जाय तेंका आनी तुमचे उलयता. But I want to tell you one thing. App aggregator हाडू सोदतात ते एक गोंय चलच ना. The reason why आमगे गोंयची जिओग्राफी पडटा. कोण पेडणेसून काणकोण वयचना तो रिटर्न ट्रिप चलता. आता आमचे लोक आहात ते आमी चडपाटी वळखतात कोण आमी जाणात कितको रिटर्न ट्रिप हाडपाक पडटा आमकां नाल्यार आमी येतले रिटी येतले. पण हे ॲप एग्रिगेटर सद्या आहात ते तूं फार अवे डेस्टिनेशन दिल्यार ते ट्रिप ड्रॉप करतात ते घेयनात. म्हणलोले ॲप एग्रिगेटर स्टार्ट जाल्यार फकत आमचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन हेवीली लोडेड टुरिस्ट डेस्टिनेशन थिंगाच घेतले बिझनेस. म्हणलो आमचे लोकांचे धंदो आहात ते मात तुमकां क्रम्स म्हण आहात ते क्रम्स तुमकां दितले पयस डेस्टिनेशन तुमी करात. समजलो हांव कितें म्हणटा. इट इज यू हॅव टू फोरसी दीस बिकॉज दे डोंट बिकॉज म्हाकाय इन्फॉर्मेशन येयल्या बुकींग केलें रावता रावता सडनली कॅन्सल जाता ते बुकींग कित्याक हो टॅक्सीवालो वचूंक सोदना. नंबर 2 ते हाडटात टॅक्सी चलयतात दीस ॲप टॅक्सी भायले लोकां हाडटात आनी आमचे फकत गोंयकार ना भायल्या पासून हाडटात. ते डेस्टिनेशन नेणा ते थर्ड पार्टी कन्फ्युजन जातात आनी तेंगे बॅकग्रावंड कोण चॅक करता. आमचे लोकांची सिक्युरिटी कितें ते मागीर हॉटेला भायर आनी खंय रेस्टॉरंटा भायर रावतात. तेंगे खंय आसा तेंगे स्पेस तेंगे रावपाक न्हेसपाक न्हांव आनी हें कितें तें फ्रेश जावपाक टॉयलेटींग सायडीन वतले गटरांनी तुमी म्हाका प्रूफ दितले म्हूण हांव हिंग बसून हांव सांगता कितें जातलें आमी जाणा तेशें जातलें. तूं आतां तुगे ऑफिस पणजे आहा जाल्यार आनी तूं मनशां वाळपय धाड जाय आय मीन पेडणे त्या सायडीन धाड जाल्यार आरांबोल धाड जाय मागीर तो हिंग येचना टॉयलेट यूज करपाक पणजे. समजलो न्ही. आमगे लोक आमगे गोंयकार आमी जाणा थंय वचपाक बिझनस खंय करपाक आनी लागीं वचपाक आमी जाणात आमी एकमेका वळखतात. सो आमगे सगळें आसा आमी एश कोन्न तेश कोन्न फाटल्यान कोणागे घरा फाटल्यान वयचना टॉयलेट वचनात आमी हे सगळें तेंका पॅक आसात गाडयेन. सो दीस ॲप बेस्ड टॅक्सी एग्रिगेटर वीच दे वॉन्ट टू ब्रिंग प्रोजेक्शन दितात लोकांक की तुमी चोरीन सांगता तुमी डेकॉय तुमी लुटता तुमी माफिया. तुमी म्हाका एक पोस्ट सांगला आतां आमकां सांगला की 30% लेस अंडरकटींग करता. हांव तुमकां मातशें मागता तुमकां फुडें आसा आशिल्लो एक फावटी ही टॅक्स ही मिटर हाडपाक कसली स्ट्रॅटेजी यूज केल्ली लोकांनी. हांव म्हणटा सरकार पासून आशिल्लो थिंगा तुमचे लोकांचे CCI कमिशनान केस केली
I was about to tell that. आणि हांव आशिल्लो तुमकां हेल्प करपाक. I was about to tell that, sir. I ask you permission. सो कितले टेन्शन आशिल्ले आणि कोण सोशल एक्टिविस्ट आसून तेकाय पासून ड्रॅग केलो थिंगा कळ्ळें न्ही. सो हांव जाणा आतां एक अंडरकटिंग जाता तेन्ना इज इट नॉट अ केस फॉर कॉम्पिटिशन कमिशन वीच अंडरकटिंग. तुमी एकठांय रावात आनी फुडें वचपाचें. हांव एक सांगता तुमकां पूण वायट घेयनाका, वायट धरनाका. मिटराचेर चॅलेंज करपाक हांव आशिल्लो पूण तुमची मोदी युनिटी नाशिल्ली. हांवें नोटीस काडलेली, नोटीस सरकारान दिल्ली, तेच नाच जाले पॉलिटिशना कडेन आनी भोवते दुसरे आपले कोर्टान सांगलें एकले मनशान नोटीस दिल्या दुसरो मनीस पेटिशन फायला ठो आमचें पेटिशन जालें. नाल्यार थिंगाच आमी जिखपाचें. आमकां बरो ग्रावंड आशिल्लो पयलीं गोवा मायज बंद करपाक आनी मिटरूय बंद करपाक. पूण तुमचें एकवट आसूंक जाय. तुमी याद दवरात हे पाटी एकवट ना जाल्यार तुमी सामके काबार जाता. वी आर विथ यू. आमी आमचे गोंयकार भाव भयणी तुमी जाणात काँग्रेस पार्टी तुमी केन्ना सोडलो ना. तुमी उगडास आसतलो 80-85 केन्ना एडवर्ड फालेर आशिल्लो तेन्ना तुमकां सबसिडी हाडलेली टॅक्सी गाडी. करेक्ट न्ही. आनी ते कित्याक फॉर जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो काँग्रेस पार्टी तुमकां स्वता चिंता, तुमची चिंता आनी स्वता रावतले. सो आय एम एक्सप्रेसिंग माय सपोर्ट. माय लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज ऑलरेडी एक्सप्रेस. हांव तेगे रिपीट करना बट दिस इज विथ फ्यू वर्ड्स विच आय हॅव सेड. I repeat that we all will stand with you all and you excuse me, I will continue. Thank you. सर आता जस्ट ऑपोजिट केला सर. आता कोण एपाक जॉईन जाता पळय ताका सबसिडी दिवंक ना ना ते तुमगे पळय शातात तेच बरं. ते 100 रुपया एवरी ट्रिपाक घेयनात ते. तांकां जर तुमी सबसिडी ते कोणाक पयशे वयता ते हांव काडटा. चोयता आमी काडले सर ती पॉलिसी स्क्रॅप जाल्या काय अजून अवेलेबल करूंक जाता स्टार्ट करती खंयची सबसिडी. सबसिडी युनियन गव्हर्नमेंट आस कट केला. सरकार चेंज जालो थिंगा मागीर सगळे चेंज जाले न्ही. आतां थोडे पॉलिटिशियन पडलो हात न्ही टॅक्सी घेतात आनी तेगे मनशाक दितात. तर आता इवन सर मिटर कितें केला सर तेणी तूं जर एपाक जॉईन जाता तूं मिटर घालूं नाका म्हणटा. आतां सर हायकोर्टाचें रिन्यूअल नाका म्हणटा. रिन्यूअल सुद्धा कॅन्सल करता. सर ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती आमकांय जाय, आमकां नाका ना. Sir, तुका तूं सांगोच नको हांव सांगता एक्सिट्री म्हणलें. सो आय एम रियली ग्रेटफूल सर कालूस आय एम थँकफूल टू सर. म्हगे केसी कितें जालो तें म्हाका खबर ना आनी हांव कितें करपा आलो तें म्हाका खबर ना. पयलीं म्हगे आधार कार्ड काडलो न्ही तो म्हाका कितें हाताचो तेन्ना हांव सर कालूस सरा बरें जोया घेवन गेलो. तें म्हाका एकूच राव ते आमकां पयशे देखून घेवन नाय पूण ते म्हाका केसी ताणें भायर काडलो. हांव नको हांव कितें करपा आलो तो. हांव सदां म्हज्या भुरग्यांक चिंता 3 जाण भुरग्यां म्हाका पूण कालूस सरान म्हाका कितको हेल्प केलो. तो म्हणटा आमगे भुरग्यांक ते कॅट केलो हांव मागून घेता. स्टॅम्प देखून मागले दिवना सर. आतां सडन इट वॉज लास्ट डे म्हाका डेप्युटी कलेक्टर म्हाका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर म्हाका अरेस्ट वॉरंट काडलें दिल्ली व्हरपाक. कालूस सर म्हाका थँक्यू सर. ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती आमकांय जाय सर. फाल्यां सर तूं ऑब्जेक्ट करचें न्हू. फाल्यां तुका गव्हर्मेंटूय जातलो. तुका तांकां कितें तरी जाय ट्रान्सपरन्सी दाखोवप. तर ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाक सर जायती वेबसायटी आसा. सो वेबसायटीचेर तूं जर रेट घालची न्हू गोवा टॅक्सी म्हणून तूं वेबसायटीचेर येवपाक जाय. दाबोली इंटू कलांगूट कितले पडोंक जाय, दाबोली इंटू आरांबोल कितले पडपाक जाय. तेजेर ट्रान्सपरन्सी गावता सर न्हू. आतां पयलीं तो ते सेकंड पयलीं डिमांड नमस्कार. हांव आतां आमदार नात्यान न्हू एक हॉटेलियर आनी एक टुरिजमाचे एक होल्डर म्हणून उलयता. आमदार म्हणटा जालोच आनी एक चड बाणाळकार म्हाका वळखता मडगांव जावं लास्ट 14-15 इयर्स बाणाळ हॉटेलांक मडगांव आले पयशे आसताले. आतां जाय त्यो वस्ताय. आतां लोक पयलीं कितें सांगता सरकार जायत पाटी म्हाकाय दूख लागता कित्याक ताणें म्हणटा माफिया म्हूण टॅक्सी ड्रायव्हरांक हें एक्चुली कितें जालां हांव हॉटेल इंडस्ट्री आहा म्हूण म्हाका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आहा आनी जाय जाण आमगेले म्हाका सावथाक मॅक्झिमम चार्टर्स रशियन म्हाका स्वता हांव हँडल करता खबर आसा थ्रू हँडल करता.
राशन हांव 2 फ्लायटी तयार रॉयल फ्लायट सो म्हाका एक्सपिरियन्स जायता आनी जायत फावटी हॉटेल आमगेले जे राशन सोगीत ब्रिटिशार येतले जाले राशन तेच टॅक्सी ड्रायव्हर सोदताय बाबा तोच तो आमकां गोंया सोदच्या ते म्हणटा तांकां एग्जाम्पल तांकां खबर आसता उमको गॅस येवपा आहा हें कितें जाता एक गुडवील आमगे टॅक्सी कारा मदें आनी गॅस्टा मदें आहा आनी म्हाका दिसता जेन्ना गोंय आमकां बाकीचें कांय ना मायनींग म्हणून जाम जालें आतां ट्युरिजम आहा सो हेंच तरी आमगेलें तें आमकां नॅचरली देवान दिलें सरकारान पॉलिटिशनान कोणें दिलें ना तुमकां हे समज देवान तरी आमकां गोंयकारान दिलो न्ही हेजेर तरी आमी पोट भोताय सरकार काय सगळ्यांक नोकरी दिवपाक शकना आनी नोकरी केस मेळटाय त्यो तुमकां खबर आहा सो हेंच जरी समज सरकार तुमचेर पोटार येता म्हाका दिसता आमी आमदार म्हणून हांव आमगे लोकली सांगता आमगे कालूस बाबूय आहा सगळे आमदार 40 आमदार रावन आनी फायदा ना दिसता कित्याक समज गोंयकारांनी पोट तरी सांबाळपाक आमी शकनाय जाल्यार आमकां आनी ओर्थ ना इनफॅक्ट इट इज एलओपी हे सारकें व्हडली तकलेर भार आमचो कित्याक हे गोंयकारां तरी आमी सांबाळनाय देन इट इज लॉट ऑफ थिंग आतां समज ट्युरिजमा समज इफेक्ट जाता देर आर लॉट ऑफ थिंग ट्युरिजम इफेक्ट जावपाचो हॉटेलार हे नात्यान सांगो राशन आमी ते कंपनी सांगताय आमकां ते चार्टर फ्लायट येता ते पाक करपाक कितले लाखांनी पयशे जाताय ताका लागून ते येवपाक सुद्दां न्ही कितले तांकां पक्स दिवपा पडटा ते दिवपाक सुद्दां न्ही ते हे सगळें लोक तुमचेर कित्याक कळटाय सो हेज आमगे एरोप्लेन सांगता म्हणे आमगेल्या आमदारान सांगता प्रमाणे चड उलयना हो तितलें सांगता आमी तुमचे बराबर आहात वॉट एवर करपा जाय सगळें घे लोकां आमगे गोंयकारां जाय तशें करा भायल्या हांव म्हाका सात तकले एअरपोर्टार पिडी आता दाबोली भायर स्वता सोना तो थिंग ते हें घेतो टोल घेतो टोल म्हाका स्वता भायर कोण तांकां चोयल्यार राग येता एक गोंय कोंकणी उलोवपाक मनीसू ना चोयल्या म्हाका सदांच दिता अरे थिंग पार्किंग पयलीं आमदार आसूं पयलीं हांव गाडी दिसा पार्क करून येतालो आतां म्हणटा तुमगे ड्रायव्हर येता वयता थिंगाय वयर उलोवपाचो आनी ती भायर घेतो पयलीं गोंयकार सारके हें जालें आमगे लोकांक येवं दिनाय मरे ते चोयला पिक्सांव जाता थिंग भायल्यान दाबोली पावले जाले सो कितें जाता आमी मरे आमी थोडे रूल्स सोडा आनी हांव राजकारण करना हांव पार्टी वायट बरी म्हणा तुमकां खबर आसपा जाय कोण कोणा बरो आसता तो हांव उलयलो आमच्या राजकारण आमी हे पार्टी हातून येयले म्हण आमी काँग्रेसा मत मात तुमी बीजेपी मानाक हांव बीजेपी मार काँग्रेसा मानाक अशें म्हणा हें मरे आमगे पयलीं चुकलां आमी कितें जालां की मातशें वारें मात कितें सूट दवरताय म्हणून तसो आमी गेला आनी तुमी गेला दोतराय खेळला तुमचे मत डिविजन आहा तुमी हो जाणा सांगितलं बाबा यार सायडीन तुगे कितें तूं वरां तुगे टॅक्सी काड दिता तूं कोणा मत तो गेलो सायडीन तुका दिली म्हळ्यार तो गेलो असले खबर जाल्यार आमी मरे पाड पडा गोंयकारांक आमगे कितें आमी हाट पडे कित्याक हे असले कामां लागून पडे आतां तुम समज एकवट सांबाळो आम आमदार म्हणून आमी काम करतलेच पार्टी म्हणून काम करतलेच डेफिनेटली बट युअर युनिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आज आहाय तशें कोण रावय आमी तुजे बराबर आसतले उतर दिला आमी तेन्ना एलोपी सांगिल्लें जालें when our leader says that Baba you have to stand by this we are there with you that is final and we will always be with you not as MLA you LOP as goinkar म्हणून पयली so we are there with you तेच बरोबर सांगिल्लें एक टायम आसलो आमी दिसा 4 फ्लायट काडले रशियन आतां विकास सोडून काडले आमी विकत आनी टुरिजम कोण खबर करता ती सांगिल्लें दाबोली एअरपोर्टाचेर 50 रुपया घेताय म्हूण रायवलाक देवता आसतना आज मोपा एअरपोर्टाचेर असो तूं एंट्रीचे 200 रुपया घेताय आनी 5 मिनटांचो जर कोणी सिनियर सिटीजन कोणी हँडिकॅप आहा वो कोण भुरग्यांक येयला 500 रुपया चार्ज कोताय आतां जर हुच्याटीन आमी चोर जाले एक आसपा जाय गोंयकारां पासून हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गोंयकारां हें तरी आमी तरी मोती घेवन गेले मुखारी हेजे मुखार जेन्ना आमकां हें मारपा येता तेतून आमी हें चिंतून मारपा जाय हें चिंतल्यार मरे सगळें जातलें कित्याक एश कोन्न सरकार आसपा जायो की लोकांगे विचार घेवन मुखार वयतलो आपणा जाय तशें कोण डिक्टेट करतलो आनी काँग्रेसान तुमकां सांगता पयलीं भाशेन कोण ऊंच चोल सांगतले आनी तुमकां तेजे डिस्ट्रक्शन दिवचो काँग्रेसा कोण नाय आज काँग्रेसान डिसिजन जाता ती आमगे लेवल करताय वी इन्फॉर्म द पार्टी हाय कमांड बट आवर प्रेसिडेंट एंड वी ऑल टेक डिसिजन इन इंटरेस्ट ऑफ गोल्स एंड गोंयकार दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हें जाण जाय थँक्यू सर हांव चड उलयना म्हाका दिसता तुमी आमच्या खासदाराक पयलीं मेळिल्ले सावथ गोवाच्या डेलिगेशन मेळिल्लें आज तिनूय आमदारांकूय तुमी मेळ्ळ्या म्हाका दिसता विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आपलो स्टँड तिनूय आमदारांनी स्टँड तुमच्या मुखार दवरला सावथ गोवा नॉर्थ गोवा सगळे टॅक्सी युनियन आहा मरे सगळ्या काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती सदांच गोंयकारा बरोबर रावल्या जेन्ना रिजनल प्लॅन केलो लोकांनी सांगलो रिजनल प्लॅन नाका आमी स्क्रॅप केलो
SEZ हाडले, लोकांनी सांगले SEZ नाका, SEZ स्क्रॅप केले. आता गोवा स्टेटहूड डे आम्ही 30 तारखेक मनयलो. काँग्रेस पार्टीन स्टेटहूड कित्याक दिलें? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हांव सांगता तें आमी सदां सांगता, आमचो लिडर सांगता की कॉन्स्टिट्युशनाचो मर्डर चल्ला, डेमोक्रेसीचो मर्डर चल्ला. दिस इज द क्लासीक एक्झाम्पल. आज पयली एग्रिगेटर पॉलिसी पळय हाडल्या, गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025. हाचे फर्स्ट लायन वाचल्या तुमी? ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाची फर्स्ट लायन वाचा, थंयच कळटलें तुमकां. आता स्टेटहूड कित्याक दिलो? बिकॉज इन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री प्रत्येक राज्याक सर्टन पॉलिसीज करपाक पावर मेळटा. इन वीच सेक्टर? टुरिझम सेक्टर, मायनिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर. राज्याच्यो लोकांक प्रोटेक्ट करपाक पॉलिसी काडपाक मेळटा म्हणून आमी स्टेटहूड दिलें. तुमचेर दादागिरी करपा लागून न्ही. आता ही फर्स्ट लायन जर तूं वाचत, तो कितें म्हणटा? अंडर सेक्शन 67 ऑफ द मोटर व्हेकल ऍक्ट 1988 provides the power to the state government to control the transport of the state. आणि सेकंड लाइन तो किती सांगता की अंडर द पावर्स कन्फर्ड द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन पब्लिक इंटरेस्ट. हे खंयच्या पब्लिक इंटरेस्टान करता? हे पयलीं मुख्यमंत्र्याक तुम्ही विचारा, यूपीच्या पब्लिक इंटरेस्टान करता काय तू दिल्लीच्या पब्लिक इंटरेस्टा लागून करता? बिकॉज इट सेज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. कोण ते पब्लिक? हे पयलीं क्लॅरिफिकेशन घ्या. गोंयकार पब्लिक काय यूपीचो पब्लिक काय कर्नाटकाचो पब्लिक काय दिल्लीचो पब्लिक? बिकॉज इन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री वेन वी आर अ स्टेट अंडर सेक्शन, तोच सांगता, आम्ही सांगता, ताणें बरयला, वाचा ते सारखे. अंडर सेक्शन 67 तो सांगता स्टेट गव्हर्नमेंटाक पावर आसा ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी डिसायड करपाक. फॉर वॉट? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. कोण हे पब्लिक? गोंयकार. ते क्लॅरिटी घ्या पयलीं. सो वेन दॅट हॅपन्स, स्टेक होल्डराक घेतल्याशिवाय कशी ड्राफ्ट केली? हो दुसरो प्रश्न विचारा ताका. फर्स्ट यू आस्क की बाबा हे पब्लिक कोण? तुझ्या पॉलिसी प्रमाणे पब्लिक कोण विचारा. सेकंड ताका विचारा की स्टेक होल्डराक घेना आसतना तुम्ही कशी ड्राफ्ट केली. आता हेजेर तुका एक पॉयंट सांगता. टुरिझम मिनिस्टरान स्टेक होल्डर मिटींग अरेंज केल्ली. सगळे शेक ओनर्स, वॉटर स्पोर्ट्स, हॉटेल्स सगळे आपयले आणि त्यांच्या बरोबर आपयल्या त्यांनी कॅब एग्रिगेटर. टुरिझमान घ्या ना, टुरिझम इज अ वास्ट सब्जेक्ट. आज आम्ही विल लिमिट टू टॅक्सी ओनली. स्टेक होल्डरांची खबर सांगता. दिस इज युअर पॉलिसी. दॅट इज अ टुरिझम पॉलिसी. टुरिझमान बाकी सगळे येतले, तितून या नाका. पयर त्यो बर्निंग बोट पयली मरे, हा ब्रिटनाच्यान पणजे पावली. हे आता सॉरी टू से पूण हे सरकार आमकां टॅक्सी भाव माफिया म्हणटा. आणि तांकां कितें म्हणपाचें? ह्या सरकाराच्या डिपार्टमेंटाक कितें म्हणपाचें? माफिया म्हणप न्ही. आज गोंयचे टुरिझमाचो ब्रँड व्हॅल्यू जर देंवता, हांकां लागून देंवता. रेप वाडूना गोंयान, मर्डर वाडूना. ताणें उल्लेख केलो कॉन्क्रीट जंगल. कोणे जागे कन्वर्ट केले आमचे? कोणे भाटा बेसां आमची कन्वर्ट केली? ती बर्निंग बोट कोणा लागून जाली? ताका लागून टुरिझम डावन जायना. ब्लेम काडून टॅक्सीवाल्याचेर घालपाक सारकें सोंपें. आनी एक तुमकां याद करून दिता. 19 मार्च 2018 याद कर. मायनिंगाच्या लोकांनी तुमच्या टॅक्सी भावांक उलो मारलो. 19 मार्च 2018 तुम्ही सगळे टॅक्सी भाव बाप्पा ना दिसता. बाप्पा त्यांनी भाषण दिले, बाप्पान वयर चडून. तुम्ही सगळे जाण मायनिंगाच्या डिपेंडंटांक सपोर्ट करपाक आयिल्ले याद आसा? तेन्ना मरे मायनिंगाच्या लोकांची युनिटी आशिल्ली. आज आमी 2025 आसा. 7 वर्सां जाली मायनिंगाच्या लोकांक काबार केले. आणि हे पळय आज जे मायनिंगाचेर जाल्ली ते तुमचेर जातले. मायनिंग इंडस्ट्री काबार केली, नव्यो पॉलिसी फ्रेम केल्यो आणि आज बिचोलेन राजस्थानचो मनीस काम करता. गोंयचे ट्रकवाले मेले ना, ते वचून विचार, बिचोले वचून चौकशी कर. सो दिस सेम दे विल अप्लाय टू यू. लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज सेड की बाबा आमचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. ओके बाबा, रुल्स फ्रेम करपाक जाय, गायडलायन्स करपाक जाय, टेक्नॉलॉजी हाडपाक जाय. स्टेक होल्डरांक घेवन बसा, विचारा तुमचे बाबा डिफिकल्टी कितें, हाव रेट हॅज टू बी रेग्युलेटेड, अँड देन यू पुट. यू डोंट फतवा काढून तुमकां सांगनाका 30 दिसांनी ऑब्जेक्शन घाल म्हणून. बिकॉज यू आर ओनली सेइंग इट इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. एज पर स्टेटहूड, Goa being a state under section 67 powers are given to the state government. नाले की सांगता आशिल्ले समज स्टेटहूड मेळून आशिल्लो, आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ले, मोदी थंयच्यान फटवा काडटा आशिल्लो, जाल्यार टाक अंडर MP Act 1988 जाले घाल एग्रिगेटर. सो एज काँग्रेस पार्टी वी विल स्टँड विथ यू ऑल. आमचे 3 आमिले हांगा आसात.
आमचो खासदारूय विल रेज दीस पॉयंट इन द पार्लमेंट दॅट गोंयचे आयडेंटिटी ताणें सांगता तशें तुमी ब्रँड एम्बेसिडर तुमी हो बिझनस जेन्ना कोण नाशिल्ले तेन्ना तुमी वयर हाडलो गोंयांत लोक कित्याक येतालो बिकॉज देर वॉज अ सिक्युरिटी एक म्हण आशिल्ली की रातचे 2 वरांचेर सुद्दां खंयची बायल मनीस जर तर चलत गेले जाल्यार गोवा वॉज कन्सिडर एज सेफ टुरिस्ट डेस्टिनेशन ते समज जर तुमी टॅक्सी भावांनी जर तेन्ना जर ते सांबाळून दवरला ताका लागून ग्लोबली आमचो प्रेझेन्स वाडलो रे लायक बाब एंटनान कितें सांगलें की जे चार्टर येता तो देंवता आसतनाच पयलीं टॅक्सीवाल्याक फोन करता सायो बाब आपूण येत रे मातशी टॅक्सी घेवन यो म्हणून दिस इज वाय बिकॉज हियर द हॉस्पिटॅलिटी जी आसा पळय गोंयकारांची ती आमी सांबाळून दवरल्या सो तें जर उरतलो जाल्यार स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय असले फालतूगिरी करप ना वी आर अगेन्स्ट दीस वी विल एज अ काँग्रेस पार्टी वी विल स्टँड विथ युअर एनी इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वील बी देअर विथ युअर आमचे 3 आमदारांनी हांव गेल तांचेर उलयना कित्याक हांवें व्हिडिओचेर पळयल्ले तुमचे कितें जाल्लें तेंचेर आनी आमी उलोवया नाका देव पळयतलो तांकां बट वन थिंग आय एश्योर यू ते 33 आसूं पूण आमचे 3 मरे तांकां भारी पडटा थंय इन असेंब्ली तुमी पयलां आसतलें 1 जाण आमकां तांकां काबार करता ते पार्लमेंटान आवर MP वील ऑल्सो रेज दीस सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड सी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स हांगा कसलोच वेस्टेड इंट्रस्ट ना कालुसान डिटेलान सांगू ना बट गोवा मायल्साचेर प्रत्येक ट्रिपीक 100 रुपया वता मरे 50 खंय वता ते खबर आहा आमकां तुमकां मिटर घाल म्हणून सांगलें तुमी मिटर घातले तुमी ते गव्हर्नर घाल स्पीड गव्हर्नर थंय घातलो ते पयशे रिफंड कर म्हणून सांग मरे सरकाराक सो तो सांगता सगळ्यांक पयशे दिले म्हणून सर तेणी कितें केलें सर एक कोणी 3 म्हयन्या भितर घातले आनी तेंकाच पयशे दिले आनी सगळ्या लोकांक सांगता मिटर पयशे घातले आनी सगळ्या लोकांक मिटराचे पयशे दिले ऑलमोस्ट 200 लोकां पासून सो आतां ते अंत्योदय तत्व मुख्यमंत्र्याचो अंत्योदय तत्वाचे सरकार म्हणले तो व्हॉट इज द मिनिंग अंत्योदय तत्व अरे जर तर आज गोवा इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बरोबर जो सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ आज जॉब ना म्हणून तळमळटा कोणी बाबडो यूथ आपूण टॅक्सी धंद्यान वचून सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक सोदता ताका सुद्दां हे सरकार मारपाक सोदता मरे आमी स्वता आत्मनिर्भर आमी जाल्या तो आमकां सांगता आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर तुमकां काबार करपाची पॉलिसी मरी तशेंच केलें सर पहिली पॉलिसी आत्मनिर्भर आनी अंत्योदय न्ही तुमकां सारके भितर जमनी घालपाची पॉलिसी तेणी पयलीं तशेंच केलें पयलीं 4+1 आनी ज्यो 6+1 गाडी आनी तांकां मिटर घालूंक लायले डिवायड केले कित्याक इनोवा वाले सेपरेट दवरले आनी मागीर इनोवा वाले न्हू तांकां ट्रॅकर घालूंक लायले आतां कंपल्सरी हांवें तुका 19 मार्च 2018 ची कित्याक याद करून दिली तें सांगता कारण तेन्ना गोंयांत मेजर इंडस्ट्री आशिल्ल्यो मायनिंग आनी टुरिजम सगळे एकठांय आयले गोंयकार म्हूण रावया म्हणून बट सिस्टमॅटिकली ह्या गव्हर्मेंटान फोडले दोगांकूय टुरिजम वाले आपल्या हातून गेले तांकां धमकायले ताणें सांगता तशें बाब एंटनान मायनिंग वाले आपल्या हातून गेले सो कितें जालें बंद मुट्टी सवा लाख हें याद दवरा ज्या दीस पळय आमचें तें डिविजन जाता न्ही आनी हें दीस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दॅट ओन्ली म्हजो एकूच रिक्वेस्ट तुमकां नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा सगळे तुमचे जे एसोसिएशन आसा पळय न्ही वो हांगा दीस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंडिविज्युअल दीस इज द क्वेश्चन ऑफ गोंयचे फ्युचर एकूच म्हजी तुमचे सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा कसलोय प्रेशर आयल्यार तुमची युनिटी जो मेरेन हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना युनिटी फोडनाका स्क्रॅप जो मेरेन जायना तुमी युनायटेड रावा आमी आसा तुमचे बरोबर हो प्रॉब्लेम इंडिविज्युअलाचो न्ही हो प्रॉब्लेम सगळे टॅक्सी भाव गोंयचे जितले आसा तांचो आनी तो जर रिजॉल्व करतले हे स्क्रॅप करतले तुमची युनिटी इज इम्पॉर्टंट ना नाल्यार मायनिंगाक घाल तशेंच तुमचे करतले ते सो ओनली रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टे युनायटेड वी आर विथ यू whatever stakeholder wants I think you people have to be taken into consideration तुमचे आयकूनच हे फ्रेम जावपाक सर आमी स्टेक होल्डर्सान आसलेले सर सगळे टॅक्सीकारूय आसलेले जायते हांव पासून मिटिंगेन हांव मेंबर हांव पासून वयता पूण आयज तेणी कॅब एग्रिगेटर स्टेट होल्डर्सान घातले आनी आमकां भायर मारले तेणी आमकां कॉन्फिडन्स घेवंकूच ना कॅब एग्रिगेटर्स इज नॉट अ स्टेक होल्डर्स Grab aggregator is a platform. Grab aggregator is भाड्याचो आज पयलीं ताणी मायनिंग काबार केलें मागीर ताणी तुमच्या फाटल्यान आयले टॅक्सी फाटल्यान हें जालें मरे नुस्तेकारां फाटल्यान वतले सो दीस वील हॅपन जे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आसा पळय हे काबार करतले सर हेंच्यांनी सगळे बिझनेस नुस्त्याचो सगळे गुजराती मारवाडी सगळे भायले लोक बसलेला एक निमाण आमचो एक लास्ट आमचो गोंयचो एक धंदो आमचो टॅक्सीवाल्यांचो लायक गोवन आमचो एक बिझनेस न्हू लास्ट दवरला
सर एवरी टाइम कितें जाल्यार आमकां म्हणटा माफिया हे ते सध्या आमकां पॉइंट आउट करता सगळे तुमकां सांग सर आमी 200 रुपया केन्ना ट्रॅफिक हिंगा थंय आसली कितें 200 रुपया आमी माफिया अरे म्हाका सांग आयज सर तूं आयज टुरिस्ट गोंयान कित्याक कमी जाला आयज सर तूं फ्लायटीचे रेटी पळय हॉटेल लॉबी पळय तूं सगळे कितले सर म्हारग जाला सगळे कितें जाल्यार सर कितें जाल्यार गव्हर्नमेंट आमचेर घालता आमी सगळे चलता म्हणून आयज आमी चललेले न्हू 8-10 वर्सांचे कस्टमरांक परत रिपीट फोन करपाचे नासले सो एक लास्ट आमी गव्हर्नमेंटा कडेन एकूच हे करूंक सोदता एक लास्ट आमचो निमाणो आमचो बिझनस आमचो लोकलां कडेन आमचो उरला उरून दिया आनी पॉलिसी स्क्रॅप करपाची आम्ही as Congress party we will stand with you. Always Congress party has stood with the people of Goa. Anyways, आमचे 3 आमदारांनी आमच्या खासदारांनी तुमकां सांगला whatever support, whatever help is required, not only in Porvorim or Panaji, entire Goa 40 constituencies Congress party will be with Goa. आमकां जे चोर चोर म्हणटाले सर आमी सोदताले आनी चोर हाडलेले न्हू जाल्यार आमी व्हडले BMW गाडी घेवन भाडी मारपाची आयज आमचे भुरगे धाकटेशे वॅगनर डिझायर ह्यो गाडयो घेवन भाडी मारता जाल्यार खंयच्या वाटेन आमचे भुरगे चोर जाले आमकां एक क्वेश्चन आसा खंयच्या वाटेन आमी चोर जाले ते केन्ना ते रातची जर कोणाची गाडी बंद पडली कोणा सिनियर सिटीजन वय जाल्यार आमी तांकां घरा पावयता व्हरोन पासून आमी पयशे पासून घेयना थोडे गेस कॅसिनोन पयशे काबार जावन आयज टॅक्सीचे पयशे दिवपाक आसता देखून आमी सोडटा मागीर गुगल पे करता म्हणटा ह्या बाईन आनी रेल्वेन तिकेट काडून धाडली गेस्टाक घरा अरे आता एक सांग आता तुम सांगताय ते कैसे टॅक्सीवाला चोर म्हणून पर कजिनो मान मर्डर झाले त्या कोण इशू ना काम पेटे दे ना हां तेव्हा टेप मारल्या पैशांची आणि किती मोडपाची टॅक्सी ते झाले 3 मर्डर जाऊन काय झिरो सर आयज कितें जाला सर कसली गोष्ट जर सरकारा कडेन म्हणटा जाल्यार तुका कोर्टान वयचो पडटा पीएसटी एक भाडें सुद्दां घेवन गेलो आनी त्या कस्टमरान फर्स्ट कंप्लेन घातल्यार तुका कोर्टाक वयचो पडटा हे सरकार तशें चलता तुम्ही युनायटेड राहा आमी सर युनायटेड आहा तुमकां जर आतां कितें फाटलें जालें तर सगळें काबार जाता आतां आमी युनायटेड आहा आणि त्या माफिया मुळे ते खबर नाही 4-5 जण आहे धरलेचे ओय सगळं फेक आयडी तुम्ही आमदार आमदार आहे ते 4 जण आहेत ते खबर आहे नाव त्या काम सांगले ते काम एडिटर सर आता मॅडम डायरेक्ट तेंडर ऐको माफी म्हणून ते कोटा ते जाता तो बंद झाला माफी इन्फॉर्मेशन घालपाची घेयना सर घेयना सर एज अ एलोपी हांव विचारता टीटीएची तुम्ही कित्याक क्लॅरिफिकेशन दिना मातशें तेजेर सांग टीटीएचे आयज हे सगळे येवपाक एज अ स्टेक होल्डर म्हणून टीटीएची आमकां रिप्रेझेंट करता ना हेजेर हांव कित्याक सांगता सांग हे तुमचे कडसून हांव आयकूंक सोदता कित्याक एवरी टायम ते मिटिंगेक तुमी आसता टीटीएचोय मेंबर आसता तुम्ही असना पण गव्हर्नमेंटान आता जेन्ना रुलींग आहा जाल्यार टीटीएची वयता जाल्यार तुम्ही तेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय न्हू टीटीएची कितें बॉडी कितें रेग्युलेट करता आज टुरिझम वाडपाक खास करून आय नो पर्सनल एक्सपिरियन्स फ्रॉम माय 5-star हॉटेल TTAG all have to stand by her because you are going cars first forget everything else basic सारखे आमगेले हे की गोंयकारपणा लागून we have to stay together TTAG might have policies with the government whether they are hand in glove but that is their lookout amge straight I say let's not mix 2-3 things straight we are with you all let us scrap let all the 40 MLAs say I have given in writing that this has to be scrapped I have given my objection our MLAs will also give their objections to the directly to transport saying that this has to be scrapped whatever decision you all take whether TTAG comes, who doesn't come, we will come with you. As our party president has said, in all the 40 constituencies, whatever strength the Congress party has, we will give you. Because that is going our point. If we are not day to day, हम आज आमदार झाले तुझ पासत मरे. Whatever said and done, tourism पाड जाता. हम इतले 2 वर्षा रँकेत आहे थिंगा. अरे रेप वाढताय, क्राईम वाढताय, हॉटलाय दाबोली उडयलो आनी कितें केलें आनी कितें वाडटलें हें सगळें उलयताय न्हू आमी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल TTAG must be a small stakeholder they are whether it is their role as well time for tourism कित्याक तयार जाल्लें गोंयान it's because of person like you your father his father your uncle all of you have grown this no it is a passion and it is a unique trade एशको सेफ्टी ऑलोले पोतून वचोन तुम पोत घर येते तुमकां थिंग राती राव न्ही हे फळे भायले आहाय ते थिंगा न्हिदताय गाडयेंतून न्हिदताय सगळे थिंगा कोते ती गोंयकारांची ट्रेड न्हू हे गोंयकारपण न्हू ही आमची परंपरा न्हू इतली वर्सां तुम केला
So we are with you all. Whatever step, first as we said, let's scrap this, scrap it, then we will talk further. We are with you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.